तुमकां वयता ते त्रास करतले म्हणून. अरे हांवें ताका चॅलेंज केला. हांव एकूच मिनिस्टर गव्हर्मेंटाची गाडी वापरना, पुलीस वापरना, कांय वापरना. म्हाका कसलो त्रास करतले? हांवें लोकांक त्रास करूं ना. हांव एक्सेसिबल. म्हजो मोबायल नंबर जो आसा गोंयभर आसा. म्हाका रातचे फोन करता लोक, पावर गेला आनी कितें आसा. हांवें सांगलें कोणाक त्रास जाता म्हाका सांगा. म्हाजे कडेन म्हाजे डिपार्टमेंटांनी म्हाका बील एक्सेस येयलें. एक्सेस म्हणल्यार नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट. एक्सेस म्हणल्यार ड्यू टू वापरले म्हण. आनी हांव फाल्यां परवां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आहा. आनी ज्यो गोश्टी लोकांक हांवें सांगलां की नो डावट म्हाज्या भुरग्यांनी ते मिटर रिडर 70 दिसांनी 80 दिसांनी बील दिलें. पूण आमच्या सीएमान तांकां विदावट डीपीसी विदावट हे इन्स्टॉलमेंटान फारीक करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आतां ते सांगता की तुवें की गव्हर्मेंटान स्किमी काडपाक जाय. अरे हो बीजेपी गव्हर्मेंटूच स्किमी काडून लोकांक दिल्ल्यो आसा. खंय तरी गृह आधार, खंय तरी DSS, खूब स्किमी. हे काँग्रेसीन कसले स्किमी काडले खंय? हे आमकां हेणी आमकां सांगपाचें स्किमी काडपाक. हांकां पयलीं शिकपाक जाय स्किमी कशें काडप. आमचो मनोहरभाई पर्रीकर जो आशिल्लो लोकांक खंय खंय जनतेक खंय खंय लोकां खातीर आमच्या भयणीक लग्ना खातीर हेंची एक काडिल्ले 20,000चे पयशे ती देखून तेणें फुलफील करूं ना. पूण म्हाजें सांगपाचें कितें, हेणी आमकां सांगपाची गरज ना. हांवें एक्सेसिबिलिटी दिल्या. आनी म्हाका फक्त हें दिसता की दिगंबर जो आसा, दिगंबर आमचो ऑपोजिशन लिडर, हांव ताका मानतालो. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार ताका कळना, अक्कल नासलो शुण्ण. कारण कितें आसा, तेजो दुसरो कलीग जो पावर मिनिस्टर जाल्लो हालेसबाब सुगैर, तेणें स्टेटमेंट दिलो की ज्यो गोश्टी आतां सारक्यो आहा म्हण. आनी दिगंबर कित्याक तेणें लक्ष दिवना पावर डिपार्टमेंटान. तेणें फक्त मडगांव मतदारसंघान आपल्याचें लक्ष दिल्लें. आतां तेंच डेव्हलपमेंट केलें. कोट्यांनी पयशे हेणी अंडरग्रावंड केबल घातलो, ओवरहेड दवरलो. डॅमेज जातकीर तेणें पळोवना. असले कितलेच केबल थंय पडलेले आहा. फ्रॉम पोंडा टू फातोर्डा, पोंडा टू तुजे शेळ्ळे टू मडगांव, अशे अंडरग्रावंड केबल डॅमेज जावन तशेंच सोडलेले आहा. आतां ते हांव रिपेर करून फुडें गेला. असले म्हाका दिगंबरान सांगपाची गरज ना. हांव लोकांक फेस करूं शकता. आनी गव्हर्मेंटान खंयी पयशे वाडोवंक ना, एक पयसो वाडोवंक ना. बिलां चड येतली, 80 दिसांची येयली. सरकारानूय दिल्ले आसा सुविधा की तुमी इन्स्टॉलमेंट जे कोणाक जाय ते पेमेंट करूं. हांव काल एग्जामीन करतालो. आमचे टोटल बील जनरेशन जाल्या तितून 94% लोकांनी पेमेंट केलो. हे नाका जाल्यार लोकांक सांगता. म्हाका हेणीय पेमेंट केलो आसतलो. हेंचें पळोवंक पडटलें म्हाका. हे लोकांक त्रास करपाक येयल्या. कितें फाल्यां जर डीपीसी जाली तांकां येतली. फाल्यां जर कित्याक एज पर JRC 3 म्हयन्यांनी डिस्कनेक्ट करपाक जाय. तर फाल्यां डिस्कनेक्ट जाल्यार लोकांचें डिस्कनेक्ट जातलें. सो हितून कितें आसा, आमी नॉट अ जनरेटींग स्टेट. आमी लायट तयार करना. आमी जर स्वता लायट तयार करतले जाल्यार ह्यो गोश्टी दुसऱ्यो आशिल्ल्यो. आमी लायट करनासतना तयार करनासतना सोड म्हणपाक हेंचें कितें येयलां. हेणी हेजे पयलीं कितलें सोडलें. भरमसाट तुटलें मरे. जेन्ना मायनींग जेन्ना चालू आशिल्लें, सरकार मायनींग नासतना स्किमी दिता. सरकार मायनींग नासतना सगळ्यो स्किमी पावयता. आनी हे जे 5 वर्सां टेन्युअर जो आशिल्लो, हितून जेन्ना भरमसाट पयसो येतालो तिजोरीन, हेणें लोन काडलेले. हे आमकां शिकोवपाक जाय आमी कितें गव्हर्मेंट चलोवपाक. सो ह्यो गोश्टी नाका. हांव फाल्यां आनीक प्रेस कॉन्फरन्स वीथ टोटल डिटेल्स ऑफ द एंटायर सिस्टम आनी कितें आसा तें हांव फाल्यां दितलो. आनी हेणें म्हाका सांगपा नाका. हेणेंच तें हें करून AE.com म्हण केल्लें आसा. आमचे AE कमर्शियल म्हण एवरी डिविजनान आसा. जे लोकांचे प्रॉब्लम आसा तर तेणी वचून ताका मेळपाक जाय. आनी ताका आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां की मिटर जर आसा पॅरलल मिटर बसोवपाक जाय. आनी जरी तर पॅरलल मिटर दोनी रिडींग सारकें आसा जाल्यार कशें चेंज जातलें. म्हाका दिसता हेणें म्हाका दिगंबरान म्हाका सांगपाची गरज ना. कितें आसा तें म्हाका खबर आहा. तेच्या परस बरें डिपार्टमेंटाचे EE सांगतले गोंयभराचे की निलेश गावराल जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्यार कितली सुदारणा आमचो करपाचो प्रयत्न केला. स्टोरान झिरो आसलेले, स्टोर आज बरो जाल्लो आसा. सगल्यो गोश्टी. आनी तेणें कितें केलें लोकांक खबर आसा. सो हें म्हाका तेणें सांगपाची गरज ना.